पेडणे ते काणकोण, मुरगांव ते दिवचल 70, फोंडेचो अंत्रुज महाल, साश्टीचे मडगांव, राजधानी पणजे ते गोंयच्या गांवगिऱ्या खाची कोनशा मेरेन गोंयचे अर्थकारण, गोंयचे समाजकारण, गोंयचे राजकारण, गोंयकारांचे इशू, गोंयकारांचे एक्टिविजम, गोंयकारांची पल्स पळोवया सिटीग्रामांत. Congress Mahila Morcha held protest in PWD office against bad road condition and other related issues. As Goa Pradesh Mahila Congress delegation of only 10 Mahilas in a very respectful manner आमी आयल्ली विजिट करपाक, स्पेशली मेळपाक प्रिंसिपल चीफाक मेळपाक आयल्ली of PWD in Altin, looking at the pathetic roads, looking at the potholes, the sewerage match which is taken place in Goa, the permissions which are granted to the cable companies taking big commissions, आणि रस्ते मागीर रिपेर करना म्हणून आयज कितले तरी यूथ भुरगे आमचे मरपा लागल्या, तरणाटे सिनियर सिटीजन्सांक एक्सिडेंट जावन मरपा लागल्या कित्याक पोर्ट होल्स द रोड्स आर नॉट रिपेर्ड म्हणून. That within 3 months, if you all don't pass the tenders and the roads works are not done, if the roads are not repaired, potholes are not been patched up, then we will not keep quiet. आयज आमी रेस्पेदान 10 बायलो आयल्या. We can also come with 200-300 बायलांक घेवन मॉप घेवन येवपा जाता. आमी रेस्पेदान आयल्या. दुसरें हांवें ताका सांगलां की दवलीकराक सांग जे आयज परिकर the home ministry, the traffic police which is interested in more collecting money by putting sentinels on the traffic guys, because youth are getting commissions. आयज तेणे सिवील सोसायटी लोकां मदें झगडी लायिल्ली आसा कित्याक हेंचे कडेन ट्रॅफिक फोर्स ना. फोटो काडटात आनी सेंटिनेल म्हणून कितें जोडटात आनी तांकां फायन्स येता घरा कडेन. सो हांवें हांकां सांगलां की आमचो महिला काँग्रेसाचो डिमांड आसा, यू पुट सेंटिनेल्स आनी सांग लोकांनी आमी तुमकां पयशे दितात. फोटो काडात कितले गोंयांत पोर्ट होल्स आसा ते. ट्रॅफिका परस हांगा चड जोडटले, हांकां चड पयशे मेळटले. सेफ्टी क्विस्ट हे क्विज कॉम्पिटिशन इंस्टिट्यूट मिनेजीस बॅगांचे हांगसर जालें. हे क्विज कॉम्पिटिशन स्पेशली रोड सेफ्टी खातीर आशिल्लें आनी हाचें इनॉग्रेशन नीला मोहन यांच्यानी केल्लें. It is not easy at all to attempt to organize a function of this level. Ensuring participation is only one of the things involved, but getting everything in place, including the support and guidance of all those who can be part of this wonderful initiative, I'm sure would have been an onerous task. But then when there is true commitment and when there is true passion behind something, everything falls in place. This event today is not just any other quiz event, as has already been mentioned. It is on a topic which is perennially important in our lives. We are always in the quest for safety. I even like the name, Safety Quest. It's not safety quiz. It's a quest for safety. That quest is there every day in our lives. Safety of different varieties, different aspects. But definitely the physical safety of every individual, every human being is the first and foremost safety requirement in our lives. And as a society, we owe it not just to ourselves, but to everybody around us. Just remaining safe for ourselves is not enough. We have to ensure that there is safety for others. So when we live in a community, when we live in a society, it is a joint partnership. Amchite's program was organized by São Miguel in Taliga for the 4th consecutive year. This program showcased Goan authentic cuisine and heritage objects. आणि आमच्या गायच्यान आमी आमच्या आख्या तालिगांवचे बेरीज आसा तेका भितर घेतल्या आमच्या बागाक. हे जेवण रांदता पळय ते आमच्या सगळ्या तालिगांवचो आमी तांकां आदार दिवन पयशांचो
तालिगांवची पॅरीश हो तालिगांवचो गांव आसा आमच्या असोसिएशना बरोबर आसूं दी म्हणून आमी येवजण तयार करून तांकां मुखार हाडली. You see, the main objective of organizing this program today is to highlight the unity among the villages, irrespective of caste, creed and religion. You will see here, if you go around, there are so many stalls put up by all the villages. एकाच अंडर वन जेवणूच रांदप न्हय पूण आदिल्यो वस्तू आमी उजार करताले आमच्या घरांनी आमी सगल्यो दाखयले हांगासर कल्चरल प्रोग्रामूय आमचो बराबर आसा आनी आमचो लोक जावं जायते लोक आमचे शेजारच्या गांवचे उरले येवन भाग घेता आनी आमची उर्बा वाडयता आनी अशें दिसता की आमी जें पावल मारलेलें 4 वर्सां फाटीं तें कितें नवें करुया म्हणून कित्याक आमी सेंत्रान पयलोच यात कॉम्पिटिशन केले म्युजिकल शो केले मांडव उत्सव केले. घेऊया एक ल्हानसो कमर्शियल ब्रेक. गव्हर्मेंट हायस्कूल शेल्डे ह्या बिल्डिंगेचे आज इनॉग्रेशन जाल्लें आसा आनी ही बिल्डिंग सुमारे 4,57 lakhs अशी आसा आनी हेजी इनॉग्रेशन पावर मिनिस्टर निलेश काब्राल तशेंच दीपक पावसकर आनी हेर मानेस्तां उपस्थितीत इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. की आता हे स्कूलान ह्या वाठाराचे लोक हे भुरग्यांक घालतले मोहनदास बाबान विचार केले व्हडले पूण म्हाका दिसता जे स्कूलाचे बद्दल स्कूल मारला हे फूल वचपाक जाय हे वाठाराचे लोक हे स्कूलाक पयलीं येवपाक जाय आनी मागीर तुमचें एक सपन आसा कॉलेज करपाची तेजे मागीर हांव विचार करतलो पूण पयलो विचार तुजे गांवच्या लोकांक दिवचे की हे स्कूलाक आतां काय बरें स्कूल हांगा केल्ले आसा म्हणजे गोंयांत फर्स्ट टू 10 हे हांगाच्यान भुरगीं वचपाचें पयलें स्कूल आसतलें म्हाका खबर ना पूण फर्स्ट टू 10 हे स्कुलान शिकोवप हे स्कुलान व्हडलें जावपाचें पयलें स्कूल आसतलें आनी हेका लागून हांव ग्रामपंचायत मागता की तुमी तुमच्या भुरग्यांची हांगा भरती करून हे स्कूल जे आमी गव्हर्मेंटान इतले पयशे पडल्या हेजो खंय तरी लाभ ह्या गांवांत जावपाक जाय तेन्ना सगळे हांव ग्रामपंचायत मागता की तुमी फुडें हे भुरग्यांक हांगा घालची. गोंयचो एक भुरगो आनी तोय बीन थिवी मतदारसंघांतलो थिवेचो प्रथमेश मावळींकर हेका डिसेंबराचे 8 तारखेक पोलंड हांगा सुपर नॅशनल हो एवॉर्ड मेळ्ळो आनी त्या खातीर आयज जो एक आमचो भुरगो बऱ्या हेचेर पावलो सुपर नॅशनल जालो म्हणून थिवी मतदारसंघ भाजपान आनी थिवी मंडल आनी थिवी युवा मोर्चा हेंच्या वतीन आयज प्रथमेश मावळींकर हेचो सत्कार घडोवन हाडलो. ह्या पण माझ्या एक सांगपाक म्हाका अभिमान दिसता वर्ल्डान प्रथमेश मावळींकर ऐश्वर्या राय लारा प्रियंका चोपडा इतलोच सेलिब्रिटी आसा. तो जेन्ना गोंया भायर खंयसरूय वयता तेन्ना तेचें स्वागत मोठ्या दबाज्यान जाता. भुरग्यांचे आवय बापूय आसात. हो जो मुवमेंट जो प्रथमेश मावळींकर जिंकला हांव नको ताका जिंकला तेन्ना कितली खोशी भोगल्या भरपूर भोगल्या आसतली पण तेज्यावर सगळी जर खोशी आणि प्राऊड मुवमेंट जर कोणाक फील जाला आसत जाल्यार म्हाका दिसता तो तेज्या आवयक आनी बापायक फील जाला आसतलो. Like we all know, life is full of ups and downs. I started as a footballer, then I got injured, and from there I switched my profession to a model. And that is when I represented India. Represented Goa, in fact, first of all, on Mr. India stage, and from there I got sassed to Mr. India Supranational, and from there onwards it has been like the whole big journey, a whole month of
lots and lots of new things that I learned in Bombay, all over India, and when I went to Poland. It's been a long journey and it has been an exciting one. गोवा हँडीक्राफ्ट रूरल आणि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशनान दिवचल तालुक्यात अप्रांत मांड हो एक्सपो घडोवन हाडलेलो आसा. ह्या एक्सपोन गोव्याच्या विविध वाठारांतले जे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आसा, गोंय सरकार, केंद्रीय सरकार हे जनतेच्या हिता खातीर विकासाचो जो काही धडाको लायिल्लो आसा तो तुमी सगळे प्रत्यक्ष पळयतात आणि त्यासाठी तुम्ही जो काही आशीर्वाद दिलो हो आशीर्वाद खूप वेळ दिलो, भरभरून दिलो. कलाकारांक प्रोत्साहन दिवपाचें काम ह्या गोंयच्या हस्तकला मंडळान वर्सां वर्स करीत येयल्लेलें आसा. आनी अशा रितीन वर्सान एकदां तरी ह्या कलाकारांक आपली कला, तेजे केलेली कलाकृती, त्यांनी शिकलेले कलेचे ज्ञान जनते समोर, गोंयच्या जनते समोर येवचें म्हणून आमी गोंयच्या विविध शहरांनी अप्रांत मान घडयतात. कदाचित अप्रांत मान बाब राजेशान आयोजन केला, राजेशाकूय खबर आसा. तांकां ह्या बेसिसाचेर गिरायक जावपाक किंवा कस्टमर येवन हांगा घेवपाक इट इज नॉट पॉसिबल. बट एक गजाल बरोबर आसा, हांव तुमकां मुद्दामून सांगतलो. ती खंयची तर वीच इज अ प्रमोशन. आमी एखाद्या हँडीक्राफ्ट म्हणजे जो कलाकार आसा ताका खंय तरी एक व्यासपीठ मेळोवन दिता किंवा खंय तरी ताका आमी प्रमोशन करता. हांगासर जो तुजे पळोवन वयतलो, तो तुजें कार्ड घेवन वयतलो, तो केन्ना तरी तुका मागीर याद करतलो. आमी पळयता की स्टिचींग ऑफ लेडीज क्लोथ्स हे जर कोण करता आसत जाल्यार वीच इज एन बिहारी आनी यूपी भैया लोक. हांव सॉरी, हांव म्हाका कोणाक हें करपाचें ना, बट वीच इज द जेंट्स अगेन. आनी म्हणजे तेंचे प्रमोशन्स कोण करता? आमचेच लोक प्रमोशन्स करतात. आमचे लोक म्हणजे कोण? तुमीच लोक करतात. महिला भगिनीच करता आमच्यो. तेंचे प्रमोशन करता, तांकां बिझनेस दिता. खरें दिसना जाल्यार आयज मार्केटान तुमी मुद्दामून पळयात. आनी गांवांतली आमची एखादी बाबडी स्टिचींग जर करता आसत जाल्यार तिका दिता आसतना आमी तुजे 25 रुपया मागला ते हांव मागीर दिता म्हणटा. आनी तिका आमी बिझनेस करपाक प्रमोट करिना. बट थंय तो 80 रुपीज घेता आसत जाल्यार ताका 150 रुपयांनी आमी दिवन येता. बट गांवांतली आमची महिला बायल जी कपडे स्टीच करता तिजे 25 रुपया दिता आसतना आमी कडबडटा आनी थंय 150 रुपया दिवन येता. गोंयच्या सिटी ग्रामाच्यो खबरो घेवन परत मेळया. पळत रावत प्रुडंट. नमस्कार.